नमस्कार. आयच्या डिबेटीत तुमकां सगळ्याक येवकार. आयचो विशय हो खूब सेन्सिटीव आसा. आमी खूब फावटी रोड सेफ्टीचेर डिबेट्स केल्यात, बट आज आमी एका स्पेसिफीक आस्पेक्टाचेर उलयतात आनी तो म्हळ्यार फाटल्या कांय दिसां भितर जाल्ले रेंट कॅबाक लागून एक्सिडेंट. कांय भिराकूळ एक्सिडेंट जाले, कांय इंजरीज जाल्यो आनी एवरीबडी इज टॉकिंग की बाबा कितें करपाचें, वॉट इज द रायट पॉलिसी टू गो अहेड, वेदर आमच्या एक्झिस्टींग पॉलिसी भितर कितें त्रुटी आसात काय कितें, ट्युरिस्टांनी गाडी कशी चलोवप हें कशें कंट्रोल करप, हो म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकाराच्या मनांतलो प्रश्न आसा. आनी 4 मानेस्त आसा म्हजे स्टुडियो भितर आज ह्या विशयाचेर चर्चा करपाक. पयले आसात ऑल गोवा टॅक्सी असोसिएशनाचे अध्यक्ष चेतनबाब कामत. चेतनबाब वेलकम. दुसरे आसात ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटांतल्यान फ्रांसिस्को वाज, असिस्टंट डायरेक्टर फ्रॉम हेडक्वॉर्टर्स. सर वेलकम. तिसरे आसात गोवा रोड सेफ्टी फोरमाचे आमचे दिलीप बाब नाईक. दिलीप बाब वेलकम. चौथे आसात जे ह्या पॅनलाचेर म्हाका दिसता अत्यंत म्हत्वाचे, ते रेंट कॅब असोसिएशनाचे व्हायस चेअरपर्सन आनी स्पोक्सपर्सन नितेश चोडणकर. आनी नितेश बाब, सुरवात तुमचे कडच्यान करता, कारण विशय हो तुमचे कडच्यान सुरू जाता. एक्सिडेंट जावपाक लागल्या, ट्युरिस्टांनी एक्सिडेंट करपाचे प्रकार भरपूर वाडल्यात. तुमची असोसिएशन, तुमचे मेंबर्स ह्या गजाली कडेन कशें पळयतात, हाका जबाबदार कोण? हांव इतल्या साद्या विशया वयल्यान सुरवात करता. पळय, जेन्ना आमी गाडी रेंटाक दिता तर पयली एटलिस्ट तेका वन शूड होल्ड एटलिस्ट मिनिमम 2 वर्सां लायसन आसूंक जाय तेका. जेन्ना आमी गाडी दिवंक वयता आमी लायसन पयलीं कस्टमराचें चॅक करता. सेकेंड म्हणटा आमी तेजो टेस्ट ड्रायव्ह घेता, बाबा तेका खरेंच तेका चलोवंक येता काय येना. थर्ड आमी तेका जेन्ना आमचो रेजिस्टर बूक आसता, तेका आमी फॉर्म 5 म्हणटा तें बरयता आनी तांकां आमी सांगता, सगळें सांगता की गोवा रुल्स, ट्रॅफीक रुल्स फॉलो करपाचे. मेन सीट बेल्ट, फोनार उलोवं नाकात, ओवरटेकींग. मागीर आतां मेन म्हणटा ते आमी तांकां चड सांगता, सदांच सांगताले पूण आतां मेन सांगता की बाबा रॅश नेग्लिजंट ड्रायव्हिंग करूं नाकात, ओवर स्पिडींग हें करूं नाका, ओवरटेक करूं नाकात. आल्कोहॉल जाल्यार ड्रिंक एंड ड्रायव्ह गोंयांत सारकें हें जाल्लें आहा, प्लीज डू नॉट ड्रिंक एंड ड्रायव्ह म्हणून सांगता तांकां. तरी कस्टमर आयज खंय ना खंय करता आनी सगळे आयज रेंट काराच्या ओनरांचेर येयल्ले आहा. तुमी कितें म्हणटा? तुमचो कांयच दोश ना, सगळो दोश ट्युरिस्टांचो? पळय, हितून सगळं म्हाज्या हिसपान तरी आमच्या हिसपान की ट्युरिस्टाचो, कित्याक ट्युरिस्टाक आमी गाडी घेता तेन्ना सगळें एक्सप्लेन करता आमी, अशें ना की करिना. प्लस तेका आमी अंडरटेकींग घेता, फॉर्म 5 म्हणून आहा आमचे, रेजिस्टर बूक आहा, तेचेर सगळें आमी एक्सप्लेन करता तेका. वयल्यान आमी गाडी दिता आसतना तांकां सगळें सांगता, ट्रॅफीक रुल्स सगळें सांगून दिता आनी तरी कस्टमर तेंच करता. दिलीप बाब, ते म्हणटात की तांचो दोश कांय ना, कारण ट्युरिस्ट एकदां गोंया पावलो तो खंयचे मानसिकते भितर गोंया येता, कसली मेंटॅलिटी घेवन गोंया येता तें आमकां सगळ्यांक खबर आहा. मागीर ते जर म्हणटात की आमी टेस्ट ड्रायव्ह घेतात, लायसन 2 वर्सां परस चड आसा काय म्हणून पळयतात, तांकां तुगेले रॅश नेग्लिजंट ड्रायव्हिंगाचेर, ड्रंकन ड्रायव्हिंगाचेर सगळे तुगेलो उपदेश करतात आनी मागीरच रस्त्यार धाडटा म्हण, जाल्यार हे एक्सिडेंट जाता कित्याक? एक एप्रिसिएट करता ताणें सांगलें की ते सगळे सांगता तरी ट्युरिस्ट आयकना आनी ट्युरिस्ट आयकना. सो तांकां खबर आसा की ट्युरिस्ट आयकना म्हणून. तर हो जो एक मॉडेल आसा रेंट कार ऑर रेंट बायकाचो जो मॉडेल आसा तेज्या भितर अशे लूप होल्स भरपूर आसा. सो जशें की तेणी एका मनशाचें लायसन चॅक केलें आनी मागीर ते सदांच सांगता की आमी तेंच्या फाटल्यान वचपाक शकना, की कोण तोच मनीस चलयता काय दुसरो मनीस चलयता ते, आनी अशे प्रकार घडटा. सो हो लूप होल आसा भितर. जेन्ना आमी खंयचीय सिस्टम आमी ट्रॅक डावन करपाक शकना, तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आयदर जे गाडी दिता ऑर गव्हर्मेंट, कोणें तरी हेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय. अशें म्हणपाक शकना हांवें ताका बॉम्ब विकला पूण ताका सांगला खंय तो फोडू नाका वाटेर म्हणून, ताणें फोडला जाल्यार हांव कितें करूं? सो अशें जावपाक जायना. सो हेजेर विचार करपाचो गरज आसा. आनी ताणें सांगलें जेन्ना रुल्स सांगता सगळें म्हणून, तेन्ना म्हाका हांगा एक गव्हर्मेंटाकूय आनी रेंट कार बिजनस जे आसा तांकांय एक सजेशन दिन दिसता. एक फॉर्माच तुमचे फॉर्म आसतले, फॉर्म 5 सांगलो तुमी, खूब कितें कितें आसतलें. एक फॉर्म गव्हर्मेंटान असो दिवचो की ड्रिंक एंड ड्रायव्ह आपणें हेका सांगलां म्हूण तो तेजे फुड्यान तेजी सायन घे. हो दुसरो रूल हेका सांगला, दुसरी सायन, तिसरी सायन, चवथी सायन. आनी फाल्यां जेन्ना असो कितें एक्सिडेंट जालो जाल्यार
तो रेंट कार दिवपी आनी तो ज्याने एक्सिडेंट केला तो त्यांच्या मदीं ना बाबा हो पर्टिक्युलर रूल आपल्याला सांगून नाशिल्लो हो सांगलो पळय तुजी सायन आसा अशें मातशें टायट खंय तरी तुमी सोदून काडपाक जाय ह्यो अश्यो सरकाराचेर रावूं नाका लोकांचेर रावूं नाका शेवटी लोकांचे जीव तुमचो धंदो चलपाक जाय लोकांचे जीव सेव जावपाक जाय सो तुमी तुमची क्रिएटिविटी वापराया सरकारूय आपलो प्रणांक लाया पूण आमचे जीव चालवार करा ह्या इंटरेस्टिंग पळय चेतन बाब तुमची म्हऱ्या येता तुमचें म्हणणें कितें ट्युरिस्टूच दोशी कारण ट्युरिस्ट तुमच्याय टॅक्सीच्या भितर भोंवतात आतां हांगा प्रश्न येता की ट्युरिस्ट स्वता गाडी चलयता तातूंत भितर तो सारकी गुगल मॅप्स ओपन करता ताका खंयची नो एंट्री ती खबर ना खंयची तुगेली एंट्री ती खबर ना तातूंत भितर आमगेले तर रस्ते केन्ना खंयचे फोडटात केन्ना ब्लॉक करता आनी केन्ना ओपन करता ते गुगलाक सुद्दां कळप मुश्कील तुमी ह्या विशया कडेन कशें पळयतात आज तुम्हीच विचार सांगून बऱ्याक पडले की गोंयचे रस्ते खंय पावले काय म्हणून पयल्यान पयलीं हांव सांगपाक सोदता हो जो गव्हर्मेंट आसा ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर होच खंय तरी फेल जाल्लो आसा हितून प्रत्यक्षान सांगता जेन्ना तुमी एक सादारण मनशाक रेंट कार म्हणून दिली तेन्ना एक रूल फॉर्म जावपाक जाय आसलो गॅस्टाक आमी कितलेंय सांग जशें नितेश बाबान सांगलां गॅस्टांक कितलेंय सांगू ड्रिंक एंड ड्रायव्ह चोलनाका तो आयकतलो तुमचे पुलीस खंय आसा जेन्ना ड्रिंक एंड ड्रायव्ह करता तेन्ना पुलिशेन तांकां धरपाक जाय आयज पुलीस रेंट काराक धरता रेंट काराक धरले म्हणटच सर्वसामान्य मनशाक तांकां तालाव येता कोणाक येता तालाव जे रेंट कार दिल्या पळय तांकां जेन्ना तुमी एक पॉलिसी काडली रेंट कार केली जेन्ना रेंट कार हांवें साद्या मनशान घेतली गोंयकारान घेतली जेन्ना तुमी ही पॉलिसी फॉर्म करपाक जाय आसली जेन्ना ड्रिंक एंड ड्रायव्ह जाता जेन्ना हे एक्सिडेंट आतां जावपाक लागले पयलीं जावचे नासले गोव्हर्मेंटाचें कशें आसा गोव्हर्मेंटाक केन्ना जाता पळय एक्सिडेंट जाता तेन्ना ते उठ्ठा तेच्या पयलीं ते न्हिदलेले आसता जेन्ना तुमी सगळे काडून गव्हर्मेंटाचेर घालतात कारण अल्टिमेटली दिलीप बाबान जसं सांगलें की दॅट बेजीक कॉन्ट्रॅक्ट इज बिटवीन यू एंड दॅट ट्युरिस्ट न्ही बय ट्युरिस्टाक गाडी जेन्ना दिता न्ही ट्युरिस्टाक गाडी दिवपाक जी रेंट कार कोणीन दिली ही गव्हर्मेंटान पॉलिसी फॉर्म केली न्ही की रेंट कार काडची म्हणून जेन्ना एक सर्वसामान्य मनीस रेंट कार काडटा आनी रेंट कार काडून ती एक गॅस्टाक दिता गॅस्टाक जेन्ना हांव म्हाजी गाडी दिता तेन्ना गॅस्ट म्हाका चडूच सांगतलो की हांव ड्रिंक एंड ड्रायव्ह करता म्हणून हांव सांगचो ना समज तो ड्रिंक एंड ड्रायव्ह केलो आनी गाडी मारली जाल्यार त्या ओनराची कसली मिस्टेक ह्या खातीर हांगा एक रूल फॉर्म जावंक ना की तो स्पीड गव्हर्नर हांव तुका एक गजाल आनीक सांगूंक सोदता जेन्ना स्पीड गव्हर्नर आतां ऑनरेबल मिनिस्टरान म्हटलें स्पीड गव्हर्नर घालपाक जाय तेन्ना एक्सिडेंट कमी जातले ना जेन्ना ही रेंट कार जेन्ना गाडी जाता जेन्ना रेंट कार तेन्ना ती पयली जाता टॅक्सी जाल्या कारणान तिका मिटरूय बसयता हे आनी ताका स्पीड गव्हर्नर म्हाका दिसता मिनिस्टराक खबर ना ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान सांगलाय जाल्यार तें खबर ना ह्यो गजाली जेन्ना ते गाडयेक बसता तेन्नाच ती टॅक्सी म्हणून रजिस्टर जाता आनी तेच्या उपरांत ती रेंट कार जाता आतां परत आनी खंयचो स्पीड गव्हर्नर घालपाक सोदता काय ओके हांव ह्याचे वाजबाब तुमचे कडेन येता ते म्हणटात की आमची कांय जबाबदारी ना आमी एकदां गाडी दिली जो चलयता ताची जबाबदारी आनी तुमी तर फाटली एक्सिडेंटा उपरांत तर डिपार्टमेंटान इंटरनली भरपूर मिटिंग्स घेतल्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर स्वता ह्या गजालींचेर उलयला तुमकां कितें दिसता इमिजिएट हाजेर पॉलिसी चेंजीस किंवा रेमेडीज कितें येवपाक जाय आतां पळोवचें जाल्यार सगळे कडेन कंडिशन आहा आयदर इट इज ट्युरिस्ट टॅक्सी ऑर रेंट अ कॅब ती कंडिशनां तेणी पयली सद्याक ती फॉलो करपाक जाय फर्स्ट पार्ट आतां ते म्हणटा जेन्ना कस्टमराक दिले जाल्यार दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल सो एज अ ओनर ही इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल आतां कितें आहा ते आमी सगळे सांगलां म्हणटा सो आय एप्रिशिएट दॅट सांगलां म्हणटा तें सो वॉट आय हॅव डिसायडेड आय हॅव जस्ट नोटेड डावन सम पॉयंट्स हांवें हाडल्या ते आय वील शेअर वीथ यू सो इन फ्युचर आय वॉज थिंकींग लायक तेंकोडच्यानूच निदारून आय हॅव फायनलायज दीस सो हे आमी तांकां दिवपाचे आनी आमच्या दिलीप बाबान सांगलां तशें पयलें तेंचे सायनींग येवचें म्हणून सो ते सांगलां तें आय हॅव ब्रॉट दीस मोस्ट ऑफ द पॉयंट्स आर देर इन दीस गमपाक ओके दीस इज वन पार्ट आतां ड्रिंक ड्रायवींग पळय म्हणटा युनिवर्सलिटी नॉट एक्सेप्टेड करेक्ट सो वेदर इज अ टुरिस्ट ऑर हुएवर इट इज ही शूड नॉट ड्रिंक एंड ड्रायव्ह आतां देर आर सो मेनी टुरिस्ट कमिंग एंड सो मेनी व्हेकल्स ऑन द रोड सो प्रॅक्टिकली फॉर एनी एन्फोर्समेंट एजन्सी इट इज नॉट पॉसिबल टू ट्रॅक ऑल दीस सो responsibility also lies with individual and a license holder definitely knows that he should not drink and
ड्रायव्ह. आतां एज फार एज आमी आतां रेंट अ कॅब म्हणटा, again one of our speakers said that roads are not proper, whatever it is. Now roads पळय म्हणटा हे continuous there is some work or other going on, development is going on. So I agree that roads are not proper, but it will come to the shape. And other things are maintenance of signboards. That is also government side we are lacking, but now almost government has taken decisions and signboards will be implemented. There were 2-3 meetings held, especially chaired by Transport Minister, attended by Chief Secretary and other concerned officers, and they have taken a decision that all these things has to be done on war footing. For which Transport Minister has also suggested that a monitoring cell to be formed, which will meet every week, and they will take stock of the situation, what are the measures taken or what are the things done for the last week as far as road safety is concerned. So this is put into तुम्ही म्हणतात ॲटलिस्ट ह्या एक्सिडेंटाची उपरांत सुरवात जाल्यार टू टेक सम कॉन्क्रीट मेजर्स. yes. हांव नितेश बाब तुमचे बरोबर ताचेरूच येता की तांणी आतां मांडवीचो जो एक्सिडेंट जालो तो ताचेर म्हाका दिसता अख्खी गोंयभर भरपूर चर्चा जाली. थंय 2-3 आस्पेक्ट्स आसात. एक जो ओवरटेकिंगाचो आस्पेक्ट, दुसरो परत ड्रिंकींग एंड ड्रायव्हिंगाचो आस्पेक्ट, आनी तिसरो आज जी गजाल मुखार येता की रेंट कॅबाचे लायसन्सच सप्टेंबर ऑक्टोबराक एक्सपायर जाल्ले मागीर रिन्यूवूच जालें नाशिल्लें तें. सो हाव कॅन यू से दॅट यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल? पळय आमी रिस्पॉन्सिबल हांव कित्याक ना म्हणटा, आमी सगळे सांगलां तशें आनी सगळे घेता, आमी लायसन घेता, सगळे सांगता, अंडरटेकिंगूय घेता तेचे. सो फॉर एक एग्जाम्पल तुका आतां सादारणसो एग्जाम्पल, आतां एक हॉटेल आहा, तर हॉटेलान जर एक मर्डर जाली, फाल्यां ते हॉटेल सीज करतले काय कोणी मर्डर केला ते करतले. पयलीं पुलीस येता, इन्वेस्टिगेट करता, तेन्ना कितें करता, बाबा तेणी चॅक इन केला, ती ID चॅक करता, फुटेज घेता आनी मागीर ते आपले हेचेर करता. सो आयज रेंट काराचो ओनर आनी ती गाडी तेंचो कितें मिस्टेक आहा? मिस्टेक कोण ऑन व्हिल्स पळय कोण आहा, तो कस्टमर, तेची मिस्टेक. की तुका सांगून करून दिता, तूं अंडरटेकिंग सायन मारता, आमी ऑलरेडी अशें ना की आमचे टर्म्स एंड कंडिशन आहा, ओन्ली ओवरटेकिंग, फोनाचेर ड्रिंक एंड ड्रायव्ह, रॅश हेच ना, आनीकूय केल्ले आहा आमी, बिचार गाडी चलोवची न्हू, मागीर आवट ऑफ गोवा वयचें न्हू, पार्किंगेन गाडी धरची. हे आमचे खुबशे पॉयंट्स आहा जे आमी कस्टमराक दिता, जे रजिस्टर बूक आमचो फॉर्म 5 तेजे सिग्नेचर घेता तेजे. तरी वचोन ते म्हणटा आयज कितें जालां ट्युरिस्टाचें सांगता, हांव गोवा आमारा जाल्ले आहा. आयज गोंयकाराचो बिजनस थोडोच हातीन आहा गोंयकाराच्या. आयज नुस्त्याचो धरशी, शेक धर, टॅक्सी, रेंट अ कार, रेंट अ बायक आनी गेस्ट हावस, हे थोडे गोंयकारांच्या हातीन आहा. आनी हो रेंट अ कार आयज काल सारको हितून कहा, ट्रेंडान कहा आमचे. आनी रेंट अ कार कितें की गोंयानूच न्हू, ऑल ओवर वर्ल्ड आहा, इंडियेकूय आहा. सो फॉर्म सगळे बरोवन सगळे सांगून जर ट्युरिस्ट करतात जाल्यार म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान जो लायसन होल्डर आहा ऑन व्हिल्स पळय कोण एक्सिडंट करता तेचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवंक जाय. तो ट्युरिस्ट सांग ना कोणूय सांग. हो जो दिलीप बाब तांचो जो म्हणणें आहा की आमी ट्युरिस्टाक कंट्रोल कशें करप. आय थिंक जेन्ना आतां गोंयकारांच्या जिवा कडेन खेळ जावपाक लागला तेन्ना प्रत्येक मनीस हीच गजाल विचारपाक लागला की ओके वी हॅव अ सिस्टम बट रायट नाव दॅट सिस्टम इज टेकिंग अ टोल अँड अ व्हेरी हेवी टोल. सो वॉट डू यू सजेस्ट? कारण एक जाल्यार तांचे सायनी घेवपाच्यो. नितेश बाब जे सांगतात ते आयकतकीर तर सायनी घे, अंडरटेकिंग घे, कित्याक घे, तो ट्युरिस्ट रस्त्यार देंवलो की तो आवो जावो, ताणें बरें सांगलें आवो जावो गोंय आमारा म्हणटात आनी आपल्याक जाय तें करतात. बिचार गाडी चलोवपाची कितलीं प्रकरणां जालीं ती आमी पळयलीं. मागीर करप कितें? लेट अस टॉक समथींग कॉन्क्रीट. वॉट कॅन बी डन? नितेश बाबान म्हटलें तशें वर्ल्ड ओवर आसा हो कॉन्सेप्ट रेंट काराचो. वर्ल्ड ओवर तुमकां एनफोर्समेंट कशें आसा तें खबर आसा. तूं 0.1% सुद्दां जर वायोलेशन केलें जाल्यार तुका थंय सेफ्टी मार्जीन तूं सुटपाक शकना. आमचे हांगा कशें एनफोर्समेंट कितें आसा, पुलीस सदांच सांगता एका पुलिसाक 1000 गाडयो पडटा म्हणून. तेजेर तुमचे आनी रेंट काराचे आनी रेंट बायकाचे आनीक बर्डन, भायले ट्युरिस्ट येता तेजे आनीक बर्डन. सो सिस्टमूच गव्हर्मेंटाची जेन्ना आमी सगळे एग्री करता की गव्हर्मेंटाक ते धरपाक येना आनी तुमी म्हणटा तुमी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेना, तुमी म्हणटा आमी बस बाबा आमी दिले आमी जाले. सर हेजेर सोल्युशन काडटलो कोण? सरकारान तुमी रेडी ना सरकार. तुमी म्हणटा तुमकां फक्त कितें बिजनस करपाचो आसा, तुमकां गाडयो दिवपाच्यो आसा आनी हें करपाचें. हेजेर सोल्युशन काडटलो कोण? एज अ एसोसिएशन
म्हणून तुमी कितें स्टेप्स घेतल्या, तुमी गव्हर्मेंटाक कितें सजेशन दिल्या, तुमी एज अ असोसिएशन जावं ते रेंट कार असोसिएशन जावं ते टॅक्सी असोसिएशन आज पर्यंत असो एक इनोसंट एक्सिडंट विक्टीम जसो की मांडवी ब्रिजाचेर जालो जावेद सडेकर, इनोसंट, ताच्या जाग्यार कोणी हांव आशिल्लो आनी कोणूय आशिल्लो जाल्यार आपलो जीव वाटावपाक शकनाशिल्लो. तुमी कितें प्रोएक्टीव स्टेप घेतले आनी आमच्या असोसिएशनाचे तर्फी बाबा तेजे 3 टिनेज ते ल्हान 10+ भुरगे आसा, अशें कितें केलां तुमी? तुमी जे फक्त एकतर्फी पळयता. हांव सदांच एक हेजेर आमचो असोच बस असोसिएशनाचो जो लिडर आसा ताजे हांव प्रेस पळयतालो, तेजे हें पळयतालो, तो फक्त दिमांड सांगतालो आमकां कितें जाय तें आनी दुसरे कडल्यान हें नाशिल्लो. सो काल तेणें एक आपले तेजी हांवें डिबेट पळयली आनी तेणें दुसरी सायड बरी मांडली. तशी म्हाजें सजेशन तुमकां की तुमी दोनूय बाजू पळयात. तुमी फक्त दुसऱ्या सरकाराचेर घालून हें करनाका आनी हे जे एक्सिडेंट जाता ते सरकारांनी आनी पब्लिकांनी सगळे रेंट काराच्याच माथ्यार मारचे न्ही. हेजेर कलेक्टीव रिस्पॉन्सिबिलिटी. आय थिंक वन क्वेश्चन चेतन मी एकाचेर पावतात की बाबा ट्युरिस्टांक कंट्रोल कशें करप. तुमी कितें म्हणटात? शक्यच ना, आमीच कितें करपाक, ट्युरिस्टांक कंट्रोल करप शक्य ना, मागीर करप कितें? पळय, ट्युरिस्टांक कंट्रोल हे करपाकूच जाय. कित्या खातीर सरान आतां म्हटलें की तांणी एक थोडेशे रुल्स हे कितें केला. हांव आतांच सांगतालो की एक खंय तरी रूल फॉर्म जावपाक जाय. जेन्ना जो मनीस ट्युरिस्टांक गाडी दिता, जावं तो हांवूच जावं आनी कोणूय जावं, तेन्ना ते फॉर्म जे आसा ते लिटरली त्या ट्युरिस्टांक दिवपाक जाय. आनी ते टर्म एंड कंडिशन गव्हर्मेंटाचें कितें आसा पळय ते गव्हर्मेंटाचें कंडिशन सरान जशें सांगलां हाडला पळय तशें एक फॉर्म जावपाक जाय. आनी जशें फॉर्म जालें तेजे ते सिग्नेचर घेवन आनी तेजो रिस्पॉन्सिबिलिटी असो म्हणनाका की हो आमचो जो घेतलो तोच आसतलो, तेजो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दिता पळय तोय आसपाक जाय. कित्याक जेणीन पळोवपाक जाय तेजे तो कसो आसा, कितें करता, ड्रिंक्स एंड ड्रायव्ह जाता, कसो हे करतलो. सो हांव इतलेंच म्हणटा, म्हाजे कडल्यान इतलेंच हें आसा की जे नितेश म्हणटा की ते अंडरटेकिंग घेता, सगळे सांगतात, ते ट्युरिस्ट आयकना म्हणून. राव सर, अंडरस्टँडींग हे घेता पळय, आमचे बरोवन घेता पळय, त्याच खातीर म्हणटा एक फॉर्म फील जावपाक जाय. जे सरान हाडला पळय ते एक खंय तरी एक कायदो जावपाक जाय की जेन्ना गाडी तुमी दितात, रेंट कार दितात, हे फॉर्मात ते रुल्स कशे आसा ते कस्टमराक दाखोवपाचे आसा आनी ते कस्टमराचे सिग्नेचर घेवन तेन्नाच ती गाडी दिवपाक. जो मेरेन हे करना गव्हर्मेंट एक खंय तरी फॉर्म रूल हे घेयना, फॉर्म डिसिजन घेयना, तो मेरेन ही सेफ्टी हे जावपाक शकना. वाजबाब तुमकां एक गजाल पडटा की अल्टिमेटली फाल्यां लोकांक गोंयकारांच्या तकल्या भितर सद्दां एक हांव स्वता रस्त्यार जर एक रेंट कार दिसली जर डायरेक्ट मुगेली गाडी काडटा आनी विसाचेर हाडटा. तुम्ही वचा बाबा पयलीं कितें करपा तें करात म्हणून. ही एक मेंटेलिटी गोंयकारांची तकले भितर आज तयार जाल्या. आमचे कडेन कांयच उपाय ना ट्युरिस्टाक कंट्रोल करपाक, कारण जो वेअर इज बिहायंड द व्हील फायनली इज रिस्पॉन्सिबल. हो आर्ग्युमेंट बरो आसा, बट जेन्ना तो ट्युरिस्ट गोंया भितर येता आनी तो कितें करता हें आमकां खबर आसा. सर, तांकां ऑन रोड कंट्रोल कशें करप? आतां पळय, ऑलरेडी द रूल इज इन फोर्स फ्रॉम 2015 रिगार्डींग स्पीड गव्हर्नर्स. आतां हे स्पीड गव्हर्नर्स मिस्टर चेतनान सांगला त्या प्रमाणे ते बसोवन आसता गाडयो, बसोवन सगल्यो 100% बसयलेल्यो आहल्यो आनी इट वॉज फ्लायींग ऑन द रोड. सो इन बिटवीन दीस ओनर्स मस्ट हॅव टेम्पर्ड विथ इट, दॅट इज आयदर डिसमेंटल्ड ऑर रिमूव्ड. सो दीस इज वन पार्ट दॅट शूड नॉट हॅपन. सो इक्विपमेंट जो कितें आहा आनी इट इज स्पेशली फॉर सेफ्टी, दॅट हॅज टू बी देर एट ऑल कॉस्ट. ओके, आतां कालूच हांव एक ट्युरिस्टा कडेन इंचारतालो. I happened to meet him in the city. I just stopped him and asked him, rent a cab. I wanted to check the speed meter, speed governor. So that vehicle was having speed governor. The reaction from the tourist was like, some of the tourists, they are also responsible. मुझे ये नहीं चाहिए, हमको बगाने को नहीं मिल रहे. So then I told him, बगाने को, do you understand the road properly? Do you know the problem? नहीं, हमारे पास Google है. I said, that is not the thing. Suddenly Google will not show you something. Then what happens? Correct. So it is a rule and that has to be obeyed. And as you are license holder, you have to obey this. So I was just talking with him and please drive safely. So now some tourists, they don't want also, but that should not be the cause. Strictly the it cannot be a choice of a tourist. Yeah. It has to be there for the vehicle. Yeah. आता दुसरें हितून कितें जालां, now this is as far as rent a cab is concerned.
आतां अशेंय गमोन येता की देर आर लॉट ऑफ व्हेकल्स वीच इज नॉट रेंट अ कॅब, नॉन ट्रान्सपोर्ट व्हेकल वीच आर ऑल्सो गिवन टू ट्युरिस्ट. या सो ह्योय खूब कडेन एक्सिडंट जाल्ले पळयल्यार सुद्धा कळना की रेंट अ कॅब म्हणून. रेंट अ कॅब म्हणून. सो ह्योय गाडयांनी खूब एक्सिडंट जाल्लो आहा. सो दॅट ऑल्सो शूड बी स्टॉप्ड. Yeah, I think both these points are important. And coming to one crucial aspect, I think I want everybody to honestly speak about this. कारण एक हांगा सगळे जाण सांगपा लागले की रेंट अ कॅब फक्त गोंयाक ना, देशभर आसा. हो मॉडेल फक्त गोंयाक ना, देशभर आसा. सो नितेश बाब, एक गजाल आमी सगळे जाण देशा भितर वेगवेगळे कडेन भोंवल्यात. वन थिंग आय थिंक जी मोस्ट इम्पॉर्टंट गजाल की आमी समजा वचून एक रेंट अ कॅब घेतली दुसरी स्टेटी भितर, गोंयाक आमकां जसो पावला पावलाक सोरो मेळटा तो सोरो काय आमकां बाकीच्या स्टेटींनी मेळना. तो सोदपा वचचो पडटा. तो सोदपा वचपाकच कितलेशेच किलोमिटर वचचें पडटा. तो गोतगीर सुद्दां तो सोऱ्याचो जो प्रायस आसता तो पळयतगीर पयलीं दोळे धवे जातात. आमी आज म्हणटले आमी रेंट अ कॅब दितले, आमी म्हणटले आमी तांकां रेंट अ बायक दितले, आनी मागीर आमगेल्या दर 100 मिटराचेर आनी 500 मिटराचेर जर तांकां एक जर हाजे वायन शॉप मेळ्ळें जाल्यार ताजो परिणाम हो डेंजरसच आसतलो न्ही. डू यू थिंक, आनी हांव सिरियसली म्हणटा बिकॉज वी ऑल आर गोवन्स हियर, की ही जी आमची एक्सायज पॉलिसी आसा ताजेरूय आमी नदर मारपाची गरज आसा? पळय आतां बरो पॉयंट काडला. हांव रावल्लोच एक्चुली हेका पळय पळोवंक अशी आयज कसिनो 24/7 चालू आहा. पब्स क्लब्स सगळे आलो आनी गोंया फेमसूच आहा नायट लायफाक. जो ट्युरिस्ट येता आयज तो 24 वरां सोरो पियेता आनी जाय तोही गाडी पेटयता. हो एक एग्जाम्पल हेंचो टॅक्सीकाराचो हांव सांगता. केन्नाय रातचे टॅक्सीकार आसतात, भाडे मारतात. चेतन बाब एग्री करतलो म्हाज्या वांगडा. ते सांगता एक लोकेशन, हे हॉटेल मी आमको छोडो, थंय पावन जी रेट सांगलेली ते पयशे पासून दिनासतना देंवतात. ड्रायव्हराक केन्ना मारलेलोय आहा तेंच्यांनी. उठ्ठा आनी सोमते हॉटेलान वयता. ते ताका पे पासून करना टॅक्सीकाराक, जे भाडे आसता पळय ते पासून. सो ट्युरिस्ट आयज सारको एक न्यूसन्स हो जाल्लो. नॉट ओन्ली फॉर रेंट अ कार. आतां सद्याक तूं सर्वे करूंक अशी म्हाका दिसता कमर्शियल कार्स आनी प्रायवेट कार्स, सेल्फ ड्रिवन कार, म्हाका दिसता रेंट अ काराचे लेस इन्सिडंट आसतलो. आतां एक वायट गजाल की हे दिसांनी रेंट अ काराचे चड इन्सिडंट जाला. आनी मेजर पळोवंक अशी जाल्यार आयज इशू कित्याचेर आहा, ड्रिंक एंड ड्रायव्ह. चडसो पळय ड्रिंक एंड ड्रायव्ह आहा. सो आयज गोवोरमेंटान म्हाका दिसता हे फाटीं कशें काजारां आसतालीं जावं कितें गोवन कल्चर फंक्शन्स आसताले तेन्ना पुलीस भायर कशें आसताले, तशें आयज म्हाका दिसता गोवोरमेंटान खंय ना खंय एक रातची एक टीम करची पडटली. आनी स्पेशली फॉर ड्रिंक एंड ड्रायव्ह आनी ओवर स्पिडींग, रॅश ड्रायविंगाक लागून तांकां ट्युरिस्टाक आडयचे पडटले. आनी आडयले म्हणून चालान दिवन सोडपाचें ना तांकां. ते फुडें वयतले आनी कोणाचें मारतले. तांकां थंयच बसोवपाचें ट्युरिस्टाक. एटलिस्ट 1-2 वरां थंय बसोवपाचो, चालान दिवपाचो ट्युरिस्टाक आनी मागीर सोडपाचो ताका. नाजाल्यार तो बाबा चालान घेतलो, फुडें वयतलो आनी कोणाचेर मारतलो. पण खंयच्याच रेंट काराच्या ओनराक हे लॉस जाल्लें नाका. एंड ऑफ द डे सगळें लुस्काण आयज आमकांच सोंसचें पडटा. ती गाडी मारली ती शोरुमान उरता 15-15, 20-20 दीस. तो इंस्टॉलमेंट भरूंक जाय आमकां म्हयनो जाली की. इन्शुरन्स कस्टमरूय आमकां चडशे पयशे दिना. ते म्हणटा जो करना है करो. कित्याक आयज कितें जाल्लें आहा तें आमचेर येयल्लें आहा. फेसूय आमकांच करचें पडटा. आनी जो ट्युरिस्ट येता सगळे आयज कांटो करता आनी आयज सोंसचें आमकां ओनराक पडटा. हो आर्ग्युमेंट बरो आहा. दिलीप बाब, तुमकां दिसता आमच्या एक्सायज पॉलिसी कडेन आमी सिरियसली पळोवपाची गरज आहा? कारण आमी म्हणटाच बरें आहा देशभर आसा म्हणून, पण देशभर हांगा जशी पावला पावलाक सोरो मेळटा तो देशभर मेळना न्ही. आमच्या गोंयार अशें जाला, जो तो न्ही फक्त आपलें पोट. आतां जर आमी एक्सायज पॉलिसी कडेन पळयशी जाल्यार ते उठतले, ते आमचें पोट, आमकां बारां जायी आनी कितें. सो जो तो आपलें पळयता आनी दुसऱ्याच्या कोणाक पडून गेल्ले ना. आतां जशें हो आतां व्हेरी डिफिकल्ट. कारण हे जे पब्लीक आसा, जे रेंट कार जावं टॅक्सी कार भाव जावं, हे खुबश्यो गोश्टी ज्यो बऱ्यो करपाच्यो जाल्यार ते अपोज हाडटा. फॉर एग्जाम्पल आतां एक ड्रिंक एंड ड्रायव्ह जो पर्यंत न्ही बारा आसा ते पितले आनी हे करतले. हांकां कशें पळप, कशें कंट्रोल करप. तुमचो फाटलोय क्वेश्चन आशिल्लो कंट्रोल कशें करप. दोनी कंबायन हांव एक सजेशन दिता. सपोज कारान एक डॅश कॅम, जसो एरोप्लेनान ब्लॅक बॉक्स आसता तसो एक डॅश कॅम फिट केलो आनी तो डॅश कॅमाचेर सगळो खंयचो ड्रायव्हर जेन्ना चेंज जाता त्या गाडयेनूय चलयली तेणी आनी कितें जाल्यो, अश्यो खुबश्यो गोश्टी रिकॉर्ड जावपाक शकता.
एक जालो डॅशकॅम, दुसरो जे आमची काय बरी ट्रॅफिक सेंटिनल स्कीम आशिल्ली, कोणें अपोज केलो तेका? फुडें म्हाका आमचे टॅक्सीकार भाव, रेंट कार हे लोक फुडें आसताले ते अपोज करपाक, हेका अपोज केलो. सो बरें कितें केल्यारूय ताका अपोज करता. आनी तुमी कशें आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी धरपाची, सरकार कसो तो धरा म्हणटा. सरकारान फाल्यां तर डॅश कॅम तुमकां कंपल्सरी केलो जाल्यार तुमी सपोज करतले. चेतन बाब, इज अ व्हेरी गुड थिंग की प्रत्येक मनीस सध्या गोंया भितर आमी उलयतात, पण प्रत्येकाचे आपले पोटाचो म्हणून एक स्वतंत्र विशय आसा आनी ताजे आड कोणें येवपा येना. आज एक्सायजाची उलयलें, फाल्यां म्हणटले हें जातलें, आनी खंयचोय विशय काडलो परत म्हणटले आमच्या पोटाचेर येतात. सो हे जाग्यार घालपूच ना. कारण खंयी जरी गेले आमी, आमकां ज्या स्पिडीन ज्या रेटीन आमचे वायन शॉप सध्या वाडटात गोंयभर, इट इज नॉट ओन्ली, इट हॅज क्रॉस द लेवल ऑफ कॉलिंग इट अलार्मिंग. करेक्ट. आतां हाचेर सांगप म्हटल्यार जशें नितेश बाबान सांगलें की खंय तरी एक जशें काजरां जातालीं पयलीं आनी पुलीस रावन हें करतालो, आज ही खरेंच गरज आसा. जशें तेणी सांगलें की 2 वरां बसून दवरना. एक्चुली जर ड्रिंक एंड ड्रायव्ह कोणी जो कस्टमर आसा जावं कोणूय आसा जाल्यार तेणीन ड्रिंक एंड ड्रायव्ह केली, पयल्यान पयलीं तो खंयच्याय स्टेटीचो जावं तेजें लायसन्स हें कॅन्सल जावपाक जाय. पयली गजाल. दुसरी गजाल, जी गाडी तेणी घेतला ती गाडी तेका आनीक दिवप ना, ती गाडी थंयच दवरून जो कोण ओनर आसा तेका हाडून ती गाडी बाबा व्हर. आनी बट जेन्ना जशें सांगलें तशें नितेश बाबान की फुडें वचून कोणाचेर मारूं शकतलो, मारच्या परस ती गाडी थंयच एटॅच करून जो ओनर आसा तेका येवन व्हर म्हटलेलो, ही बरी गजाल. सेकंड पॉयंट, जेन्ना म्हणटात जाग्या जाग्यार लिकर शॉपां वाडल्या हें वाडलां, ताचेर वचना. कित्याक तुमी म्हणटा तशें की आमी तांच्या पोटार येवं शकना. कित्याक सोरो जाय जाल्यार तेज्यात वचून घेवं शकना. तो सोरो जाय जाल्यार खंयच्याय शॉपार वचून घेवं शकता. 15 किलोमिटर 20 किलोमिटर फुडें वचून घेवं शकता. जो मनीस पिवपाक आयलो तो पितलोच, तो कितें पिनासतना रावचो ना. पण हांगा एक खंय तरी पुलिशेनूय हेजेर हें घेवची पडटली की कोणूच तांकां ड्रिंक एंड ड्रायव्ह मेळ्ळो जावं खंयचीय गाडी मेळ्ळी रेंटकार, ती तेका ड्रिंक एंड ड्रायव्ह घेवन आयलो, कोणूय आसूं, तो गोवन आसूं कोणूय आसूं, जाल्यार तेजेर सत्य कारवाई करची आनी तेजें लायसन म्हणटा तें खंयच्याय स्टेटीचो जावं ते कॅन्सल जावपाक जाय. म्हाका लास्ट तुमी सांगात की हॅव वी बिकम टू लिबरल विथ अवर एक्सायज पॉलिसी अशें तुमकां दिसता? आय अंडरस्टँड द रेवेन्यू आस्पेक्ट, आय अंडरस्टँड द एम्प्लॉयमेंट आस्पेक्ट, लायसन्स, एवरीथींग, बट इफ this is our reality on roads, do you think we need to have a serious relook? If you go through the whole process, I don't really think, because it is the individual who has to control himself. Now an individual knows he has taken a rent a cab, his family is there, or say friends are there, he is responsible for their lives also. It is not just his. So he should be cautious enough that he should not drink. There is a lot of time for drink. As a tourist, they will go to the hotel, they have sufficient time, so there they can enjoy the drinks. Need not be that he should drink while driving. You can see some people, they have in one hand bottles are there, and one hand steering. So this is also going on, and we try to stop. Sometimes they don't stop also if we get it on the road, but somehow we manage to stop. We have booked some cases also. So I don't think exactly this. If necessary, advertisements also should be there. Wherever they come, maybe on the airports, railways, or wherever it is possible, for tourists, certain guidelines for tourists. These things are happening and this should not be done. If Properly सारखी जशी advertising hoardings असतात तशी ही hoardings असतात. and if you are caught with these things, this will be your punishment. So that also should go. सो ताका देंवतनाच लक्षांत येवपाक जाय की बाबा आपण जर ही मिस्टेक केली आपल्याला हे भोगची पडटलें. Yes, so that has to be there. हांव इतल्याचेर थांबता. म्हाका खबर आहा हो विशय एका डिबेटांतल्यान सोंपचो ना, बट आज कांय वॅलीड पॉयंट्स आयले, आज कांय वॅलीड सजेशन्स आयलीं, ती जर घेतलीं जाल्यार तातूंतल्यान एक बरी सुरवात जावपाक शकता. ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान आपली परीन विकली मॉनिटरींग करपाचे निर्णय घेतला, वीच इज अ गुड थिंग. बट अल्टिमेटली जशें दिलीप बाबान बरें सांगलें की बिझनेसूय चलपाक जाय आनी गोंयकारांचो जिवूय वाचपाक जाय. ह्यो 2 गजाली अत्यंत म्हत्वाच्यो. लास्ट इतलेंच सांगता, वाज बाबान बरें सजेशन दिलें की ही होर्डिंग्स घालून ट्युरिस्टाकय दोळे मुखार दिसची पडटलें की बाबा आपण जर ही चूक केली जाल्यार आपल्याक कितें भोगची पडटा तें. सद्या आमची परिस्थिती अशी आसा, तो जसो एअरपोर्टार देंवलो की आमची प्रत्येक होर्डिंग आनी प्रत्येक बोर्ड ताका सांगता कसिनोक वच म्हणून. त्या दृश्टीन जर आमी मातसो बदल केलो,
आनीक जर ताका सांगलें की बाबा तूं खंय वच थंय वच बट हें करनाका आनी हें केल्यार तुका हें भोगचें पडटलें हांगच्यान जरी सुरवात जाली जाल्यार म्हाका दिसता कांय प्रमाणाक तरी एक सेन्सिटायजेशन जातलें तें जावचें इतलेंच मागता आनी थांबता. चेतन बाब, वाज बाब, दिलीप बाब, निलेश बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. हैदराबाद प्रुडंट. नमस्कार.